वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी करची न्हय म्हूण फाटले कांय दीस जाले थळावे आंदोलन करतात. ह्या आंदोलन करप्यांक वास्को आनी मुरगांवचो आमदार मेळ्ळो. आमदारांनी आंदोलन करप्यां बरोबर उलोवणी केली. कोळशांचें प्रदूशण आमकांय नाका म्हूण ह्या वेळार दोगूय आमदारांनी सांगलां. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. तांकां लागले की तांकां हो क्वेश्चन तुवें तांकां विचारपाक जाय बाबा 6 दीस कित्याक लागले ते म्हटल्यार 6 दिसान हांगा पावले म्हाका बरें दिसलें म्हणटा की एटलिस्ट ते येयले हांगा प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. तेच्यान तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की ते आतां वचून CM कडेन बसतले आनी आमचे जे कितें प्रॉब्लम आहा खंयचे आमचे कितें 1 पॉयंट प्रोग्राम आहा की बाबा हांगाचे जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा ती बस नंबर 9 आसून येवपाक जायना कित्याक ही आमची वास्को सिटी आहा ती पोल्यूट जाता. की दुसरे तांकां ऑप्शन अवेलेबल आहा ते ऑप्शन कित्याक ते यूज करना, ते ऑप्शन ते कित्याक युटिलायज करना हेच आमकां पडला की येदो व्हडलो ब्रीज बांदलेलो आहा की 500 कोर्स आसा तो यूज करा ना तुमी. 6 दिसान टायम मेळ्ळो तांकां. ओके, सो आयज 6 दिसान ते हांगा पावले आनी तेंचें म्हणणें आहा खंय CM नासलो खंय हांगासर तेचे खातीर डिले जालो, तेंचें डिस्कशन करपाचें आसलें. सो आयज आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आतांच्या आपल्या हायर अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन उलयतले ते सगळ्यां कडेन आनी हो जो इशू आहा तो सॉल्व करतले म्हणून. तुमकां कितें दिसता वेदर दीस इशू वील रिजॉल्व दीस इशू तुमकां? सॉल्व जायना जाल्यार आमी हांगाच बसतले न्हू. हांगासर कॉम्प्रमायज ना, हांगासर कॉम्प्रमायज ना. दीस इज फूल स्टॉप. इफ सपोज सॉल्व जायना कितें हांगासरूच कंटिन्यू करतले आमी. कित्याक सांग, आमी इतलीं वर्सां जे सोंसलां न्ही सिटीनच्यान एकूच इशू आहा. हांव एक्चुअली गोंयान कोळसो नाका म्हणून हांव झगडटा कळ्ळें तुका. पूण आयज जो हांगा इशू आहा न्हू हो ट्रान्सपोर्टेशन इशू आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन इशू आमच्या लोकांचो इशू. कितें लोकांक एक्सिडंट जाले आनी हे पोल्युशन आमी डेली जे ब्रीथ करता सिटीनच्यान सोसूंक जायना. आमी 5 दीस हांगा रावले न्हू हेंच्यांनी उदक मारूंक ना हांगासर आनी जे पोल्युशन आमी ब्रीथ केलें न्हू आमी घरा कडेन आतां वयतकूच मरे बरें ना जातलें. डस्ट पोल्युशन हें सोसूंक जाता रे. कितें हें दिसता मरे दोळ्या फुड्यान सारकें. आनी तरी पूण जर एक्शन घेना जाल्यार मागीर आमी पयलीं कोण हांगा रावता तांकां लज आमी आवाज उठयना जाले. कितें आमी जेन्युइन पॉयंटाचेर झगडटा पोल्युशना खातीर कितें आनी जो ट्रान्सपोर्ट सिटींतल्यान वयता तो नाका म्हणून. जेन्ना ऑप्शन आहा फ्लायओवराचो तेन्ना तुमी थंयसून कित्याक व्हरना काय विचारता आमी. कितें आनी आमी जो मेरेन हांगाच्यान ट्रान्सपोर्टेशन ह्या गेटींच्यान बंद जायना तो मेरेन आमी हांगाच बसतले. आमकां तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला दोगांय आमदारांनी की आमी फुडें उलयतले आनी कितें आहा तें सोल्युशन काडटा म्हणून. सोल्युशन काडिना तो मेरेन आमी हांगाच आहा. हांव गोंयच्या सरकारा कडेन मागता हे ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां कोण आहा न्हू हेंची पयलीं 2 कोटीची EMD घेया पयलीं. अरे ते ड्रायव्हर क्लिनर बाबडे रडटात मरे हांगासर. तेंकां म्हाका सांग हेंकां कोणी एड्रेस करपाचें? आमकां ते लागना. कितें आमी प्रोटेस्ट केला पोल्युशना खातीर. आयज जे ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तेंच्यांनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय आसले मरे. तेंकां हे रडोंक सोडले. जेन्ना तुमकां आमी सांगलां की हो प्रोटेस्ट कंटिन्यू जातलो तेन्ना तेंकां तुमी घरा धाडना जाल्यार आनी खंय जेवणा खाणाचो बंदोबस्त करा मरे. तेंकां रडोंक आमचे कडेन धाडटा. आनी सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक सांग ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जे आहात न्हू जे ट्रकवाले आहात न्हू आख्ख्या गोंयचे आतां मायनिंग सुद्दां स्टार्ट जाला. आख्ख्या गोंयचे जे ट्रकवाले आहा तेंकां रिलीफ मेळपाक जाय. 6-7 म्हयने जे पेमेंट आडोवन दवरतात खबर आहा तेंच्यांनी तुमच्या नांवान ताळये पेटपाचे. दिसा एजिटेशन चालू आसा आनी ज्या दिसा एजिटेशन चालू आशिल्ल्यान ताजे पयलीं बी आमी MPT कडेन टेलिफोनिकली आमी क्लियर केला की तुमचो खंयचोय सपोज तो हें आसा कार्गो जाल्यार तो सिटीनसून व्हरचो न्ही म्हणून. 2-3 कारणां खातीर. कित्याक वास्कोचे रस्ते आज खूब धाकटे आसा. आमचे लोकल पॉप्युलेशनूच वाडल्या, लोकल गाडयो वाडल्या. तातूंत भितर ते वता आसतना एक तर एक्सिडंट्सांक हें पोल्युशनाक म्हणजे सगळ्या सायडीन सिटींतल्यान व्हरता आसतना त्रास आसा. आनी ब्रीज स्पेसिफिकली पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर बांदला. तो आज ब्रीज रेडी जाला. सो सगळो कार्गो आसा तो तेवटेंतल्यान व्हरचो हो आमचो फर्स्ट डिमांड आशिल्लो. सेकंडली तेवटेन व्हरता पसून आसतना आमचो वास्कोचोय गांधीनगर शांतीनगर तो सगळो भाग लागता. थंय सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा. सो आमी ताका सांगिल्लें की तुमचे कडल्यान फूल प्रूफ प्लॅन आमकां तुमी पोल्युशन स्टॉप कशें करतले हें आमी दी म्हणून सांगिल्लो. ताच्या मागीर एजिटेशन जालें. आमी एजिटेशन जालें त्या दिसा CMक सांगिल्लें. CM तेन्ना उदयपूर गेल्लो कन्वेन्शनाक. तो काल आयला. काल येतकूच ताणें आमी ताचे कडेन परते मेळपाक गेले तेन्ना आज ताणें डिमांड्स तांचे कितें आसा ते सांग म्हणून सांगलें. तांचे डिमांड्स आसा ते आमकांय खबर आसा. पोल्युशन जावचें न्ही हो सगळ्यांचोच डिमांड आसा. हातूंत भितर कसलेंच दुमत ना. पोल्युशन स्टॉप जावपाकूच जाय. पूण हो कसो आसा हो पोर्ट आसा. हो आज वास्को पोर्ट आसा हाजेरूय खूब जाण पोट भरता. सो आमचे फर्स्ट क्रायटेरिया आसा की पोल्युशन स्टॉप जावपाक जाय म्हणून. 6 दीस जालो आमचे एजिटेटर बसलेले आसलेले. एजिटेशनान तेंच्यानी ट्रान्सपोर्ट हांगासून वास्को सिटीनसून जावपाक दिवपाना म्हणून ते बसलेले. आनी तेजे लागून जो कोल्ड ट्रान्सपोर्ट बॉक्सायड जे पोल्युशन जाता म्हणून ह्या निमताक हे कारण घेवन तेंच्यांनी हे एजिटेशन केलेलें. बट आयज आमी हांगा मुद्दाम हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार मुद्दाम येयलेले आसा हांगा तेंकां मेळपाक आनी तेंकां तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा तो विचारपाक लागून. आनी तेंच्यांनी जे प्रमाणे आमकां सांगलेलें आसा आतां की बाबा तेंचो इशू आसा जी गाडयो सिटीनसून वयता आनी जे पोल्युशन जाता तेजे लागून तेंच्यांनी ते एजिटेशनाक बसलेले. सो आमी तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज CMक मेळटले
जी ऑथॉरिटी आसा MPD जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचे SDM जावं तांकां सगळ्यांक मेळोन हेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेलें आसा तांकां. म्हाजो स्टँड आनी म्हाजो मॅनिफेस्टो आनी जो आमचो स्टँड आसा पळय अजुनूय म्हाजो तोच स्टँड आसा कित्याक वी डोंट वॉन्ट कोल पोल्युशन. हो म्हाजो तेन्नाच्यान स्टँड आसलेलो, म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून वाचो आनी आमच्या पार्टीचो जे भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड तोच आसा की आमी पोल्युशन जावपाक दिवपाना. वी वील सी दॅट द पोल्युशन आसा तें आमी कंट्रोल करतले.